खावटे पडून खारे उदक घुशिल्ल्यान मयेच्या भावकय वाठारांत मिरसांगाचे मळे करपून गेल्यात। हळसांदो, वाल आनी हेर भाजी करपून व्हडा प्रमाणात नासाडी जाल्या। देखून अंदू भावकय वाठारांत मिरसांग आनी भाजयेच्या पिकांचेर परिणाम जावन व्हड प्रमाणात लुकसाण जाला, अशें थळाव्या शेतकारांचे दुखणे आसा। खाऱ्या उदकाक लागून मळ्यांतल्यो बांयो पिड्ड्यार जाल्यात। आम्ही हे शेतकरी सगळे करपी घेता तेन्ना ही सगळे आमचे रोपे मिरसांग्यो हिरील हळसाणे कितें आहा पळय ते कितें उत्पन्न केल्ले आमी ते सगळे आमचे करपोन गेले। तेन्ना हे सगळे आमचे करपोन आतां सप्टेंबराचे 17 तारखेक खावटे पडलेले तेन्ना हे कमिटी सगळी न्हिदून उरलेली। तेन्ना हे कमिटीन आपले दुर्लक्ष घातले। पयलीं ल्हान भोव मारलो 5 वरांत जातालें काम ते आयज तेंच्यांनी 3 लाख 2.5 लाखाचेर पावयले। तेन्ना हे सगळे भरोन गेले आनी सगळे आमचे मिरसांगे हळसाणे हे सगळे आमचे पिड्ड्यार जाले। तेन्ना आमी शेतकऱ्यांक पळय कितें आहा करताले ते तेंच्यांनी आमी लेटर केले। लेटर आमी मामलेदाराक दिले, एग्रीकल्चराक दिले, MLAक दिले आनी आमच्या एका चेअरमॅनाक दिले। तेन्ना मामलेदारान कांय दखल घेवंक ना आनी एग्रीकल्चरांनी कांय करूंक ना। तेन्ना फक्त MLA येवन पोवन गेला। तेन्ना फुडें आतां कितें हे जबाबदारी कोण करतलो आनी आमची लुकसाण भरपाई कोणी दिवची हे आमच्या सरकारान पळोवचें आनी आमकां हे सरकारान आमचें कितें तें लुकसाण भरपाई दिवची शेतकाराक। हे आमच्या हे आहा सगळ्यांचे शेतकारांचे तेन्ना येवन पळोवचें जाल्यार हे फोटो तरी पळोवचे आनी हे मिरसांगे सगळे लुकसाण जाला ते आमचे सगळी भरपाई तेंच्यांनी कितें तरी करून दिवची ही आमची अपेक्षा आहा सगळ्यांची। बरं करपण गेले सगळे अळसाणो आमी घातलेलो तो पळय तो सगळो करपण गेलो, वाल गेले सगळे पिड्ड्यार जावन गेले। मिरसांगो बीन थंय पिड्ड्यार जाल्या खाऱ्या उदकाची फूक मारल्या आनी पीक आमकां उरून कांय ना, पिड्ड्यार मिरसांगो गेले। मदत मागल्या मेळटा तेन्ना न्हू मदत मागून पळोवन वयता पूण कोण मागीर हे करिना न्हू। हे करून दिल्या सगळी लेटरां बीन तेंकां पूण ते अजून कांय ते करिना। मिरसांगो रोपे पयलीं मरोन गेले सगळे।